उत्तर गोंयांत लोकसभा वेंचणुके खातीर केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकांची उमेदवारी निश्चित जाल्या। हे विशींची अधिकृत घोषणा जावपाची आसा, मात दक्षिणेंतल्यान कोण उमेदवारी लढयतलो हें अजून निश्चित जावंक ना। कवळेकार सावयकारा सयत आतां दिगंबर कामतीच्या नांवाचेरूय चर्चा जाता। उत्तर गोंयांतल्यान खासदार म्हणून फाटलीं 5 वर्सां जालीं आपूण वेंचून येता। ह्या फावटी लोकसभा वेंचणुके खातीर संद मेळ्ळी जाल्यार निश्चितरित्या खासदार निधींतल्यान उत्तर गोंयची उदरगत करतलो, अशें उलोवप केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी केलें। वाळपय वाठारांत वेगवेगळ्या उदरगतींच्या कामांचें उक्तावण केले उपरांत केंद्रीय मंत्री उलयताले। स्मार्ट सिटीच्या कामां खातीर सांतिनेज वाठारांतलो रस्तो बंद केला, तरी ते रस्त्यान गाडयो पासार जाल्यार धुल्लाचो थळाव्यांक त्रास जाता। ह्या संदर्भात शुक्रारा पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरात स्मार्ट सिटीच्या कामाची पळोवणी करपाक गेल्ले। ह्या कामा खातीर लोकांनी सहकार्य करपाक जाय अशें मंत्री पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरात सांगता। आल्तो दाबोळे ते MES कॉलेज जंक्शन मेरेनच्या राष्ट्रीय महामार्गाचेर फ्लायओव्हर बांदतले। हो फ्लायओव्हर बांदपा खातीर केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांणी 455.50 कोटी रुपया मंजूर केल्या। लोकसभा वेंचणुके खातीर आचारसंहिता लागपाच्या पयलीं ह्या कामाचो बुन्यादी फातर घालून बेगीनूच कामाक सुरवात करतले, अशी माहिती येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी दिली। सुमार 50 लाख रुपये खर्च करून मये पंचायत वाठारांतल्या केळबाय वाड्यावयल्या खेळा मैदानाची दुरुस्ती करतले। खेळगड्यांक उर्बा दिवपा खातीर हें मैदान दुरुस्त करता, त्या खातीर खेळा मंत्री गोविंद गावडे आनी गोंय सरकाराचे आमदार प्रेमेंद्र शेटान उपकार आटयले। खेळा मैदानाच्या दुरुस्ती कामाच्या शुभारंभ सुवाळ्याक मयेचे सरपंच विद्यानंद कारबोटकार, उपसरपंच सुफरात चोपडेकार, सीमा आरोंदेकार आनी हेर पंच वांगडी हाजीर आशिल्लीं।
लोकसभा वेंचणुकेत उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत दोनूय जागे भाजपूच वेंचून येतलो असो विश्वास मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी उक्तायला. दक्षिण गोंयांत उमेदवारी कोणाक दिवची हो पक्षाचो निर्णय आसा अशें बाबूश सांगता. तिसवाटीत हांव लीड करिना पूण पक्षाच्या आदेशाचेर काम करता अशें बाबूश म्हणटा. दोन 2030 मेरेन नॉन फॉसिल स्रोतांतल्यान 50% वीज तयार करपाचे म्हत्वाकांक्षे प्रमाण भारतांत सुमार 30 लाख कोटी मोलाच्या खण ब्लॉकांचो लिलाव सुरू केला. सरकाराचे यत्न जागतीक विकोवपणाच्या ध्येया कडेन जुळटात. हातूंत म्हत्वाचे संशोधन आनी गंभीर खनिज काडपाचेर चड भर दिल्ल्याचे खण मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी सांगलें. 2023 वर्सा MMDR कायद्यांत केल्ले दुरुस्ती 24 खनिजां म्हत्वाची आशिल्ल्याचें स्पश्ट केल्लें. तशेंच खण क्षेत्रांतले स्टार्टअप संशोधन आनी नवनिर्मणेक निधी दिवपा खातीर खण मंत्रालयान आपले विज्ञान आनी तंत्रज्ञान कार्यावळीचो विस्तार केल्ल्याची घोशणा ह्या वेळार मंत्री जोशी हांणी केली. सांसलेचे लैंगीक अत्याचार केल्ल्या प्रकरणा वेळान बेळगांवच्या दुबावीत प्रशांत बस्तावडकर हाका कोलवा पुलिशेन अटक केली. सांसलेचे अश्लील फोटो काडून ताच्या वेल्यान पयशे करपाचो यत्न केल्लो. चलयेच्या पालकांनी कागाळ नोंद केल्या उपरांत पुलिशेन बेळगांवच्या दुबाविताक अटक केली. भारतांत दर दिसाक लाखांनी लोक रेल्वे स्टेशनां वयल्यान प्रवास करतात. मात आतां ह्या एकूण स्टेशनां मदल्या 150 स्टेशनांक सुरक्षीत आनी निरोगी अन्न दिवपा खातीर मान्यताय मेळ्ळ्या. ईट रायट स्टेशन हें प्रमाणीकरण अन्न सुरक्षितताय आनी मानक प्राधिकरणान दिलां. प्रवाशांक फक्त रुचीक न्हय तर नितळसाण आनी पोशक अन्न मेळपाची खात्री ह्या उपक्रमांतल्यान जातली. हातूंत अन्न विक्रेत्यांची पुराय तपासणी, अन्न हाताळपी लोकांक प्रशिक्षण आनी नितळसाणेचो उंचेलो दर्जो सांबाळपाचेर भर दितले. हे सगळे निकश पाळपी स्टेशनांक प्रतिश्ठीत ईट रायट स्टेशन हें प्रमाणपत्र मेळटा. नवी दिल्ली, वाराणसी, कोलकाता सारकिल्ल्या नामनेच्या रेल्वे स्टेशनांचो हातूंत आस्पाव आसा. आतां हातूंत 6 मेट्रो स्टेशनांकूय मान्यताय मेळ्ळ्या. नोयडा, कोलकाता, कानपूर ह्या स्टेशनांचो आस्पाव जाला. देशभरांतल्या सगळ्या रेल्वे आनी मेट्रो स्टेशनांक आस्पावन घेवपाचे FSSAIचो हेत आसा. देखून प्रवाशांच्या भलायकेची काळजी घेवन बऱ्यापैकी हे उपक्रम चालीक लागतलो असो विश्वासूय FSSAIक आसा. 5 वर्सां सकयल्या भुरग्यांक पोलिओची लस दिवपा खातीर पल्स पोलिओ लसीकरण मोहीम आयतारा 3 मार्चाक जातली. ह्या मोहिमेचें उक्तावण मंत्री वीणा जॉर्ज करतली. 5 वर्सां सकयल्या सुमार 23,28,258 भुरग्यांक खासा वेवस्था केल्ल्या लस बुथांतल्यान पोलिओची लस दिवपाची राज्य सरकाराचो हेतू आसा अशें मंत्री हांणी सांगलें.
नव्या म्हयन्याक सुरवात जाल्यार म्हळ्यारूच मार्चाची 1 तारीख. मार्च सुरू जाता जायते व्हड बदल जाल्ले पळोवपाक मेळटात. हो म्हयनो आर्थीक वर्साचो निमाणो म्हयनो. ताका लागून दर एकल्याक पयशा संबंदी जायतीं कामां पुराय करचीं पडटात. ह्या वेळार GST नेम ते LPG आनी फास्टॅगांत जायते बदल घडटात. तुवें हॉस्पिटल वाठारांतले रस्ते धोकादायक स्थितींत आसात. ह्या वाठारांत नवो उदका प्रकल्प उबारपाक आनी मांद्रे मतदारसंघा खातीर उदका पायपलायन घालपाचें काम सुरू आसा. देखून रस्त्या कुशीक खणपाचें काम सुरू आशिल्लें. मात कंत्राटदारान दिल्लें उतर पाळूंक नाशिल्ल्यान कांय दिसां पयलीं थळाव्यांनी काम बंद केल्लें. उपरांत अर्दवट काम सोडिल्ल्यान अपघात जावपाची शक्यताय आसा. ताका लागून रस्त्या कुशीक फोडून दवरिल्ले बेगोबेग पुरोवचे अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. कोळशाच्या प्रदूषणाच्या विरोधात शुक्रारा मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकार आणि नगरसेवक श्रद्धा आमोणकारा सयत थळाव्यांनी MPAच्या अध्यक्षाची भेट घेतली. मात बाकीचे 8 नगरसेवकांनी दांडी मारली. मुरगांव वाठारांत जावपी कोळशाच्या प्रदूषणाविशीं योग्य ती कारवाय करून कृती अहवाल लोकांमुखार सादर करतले अशें आश्वासन MPAच्या अध्यक्षान दिलां. मजगतीं लोक पिशान काडपा खातीर 8य नगरसेवक 2 दिसां आदीं MPAच्या अध्यक्षांक मेळून गेल्यात आनी शुक्रारा पयल्या बसकेक नगरसेवक हाजीर रावंक ना म्हणून आमदार संकल्प आमोणकारान तिडक उक्तायली. मडगांवच्या हॉस्पिसियो इमारतीचो कांय भाग मेडिकल सर्व्हिसीस खातीर दिवचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी पर्यावरण मंत्री आलेख सिकेर हांचे कडेन केल्या. ह्या मागणे विशीं मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे कडेन उलोवप करतलो अशी म्हायती मंत्री सिकेर हांणी दिली. दोन 2024-25 वर्सा खातीर मडगांव नगरपालिकेन 72.92 कोटी रुपयाचो बजेट संमत केला. शुक्रारा पालिकेची अर्थसंकल्पीय बसका जाली. ह्या वेळार कर्मचाऱ्याची पगार वाड तशेंच पालिकेक लागपी साधन सुविधांचो विस्तार, पालिकेच्या कामां खातीर नव्यो गाडयो घेवप तशेंच थकबाकी वसूल करून घेवप हे विशीं थाराव घेतल्यात अशी माहिती नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर हांणी दिली.
रेंट कॅबाक सक्ती करचे परस AI कॅमेरा लावन लोकांचेर पाळत दवरूंक शकता. ताका लागून सरकारान रेंट कॅबकारांक स्पीड गव्हर्नराची सक्ती करची न्ही अशें मत आमदार विजय सरदेसाय हांणी उक्तायलें. बाणावलेच्या टॅक्सी वेवसायिकांनी शुक्रारा भेट घेवन टॅक्सी वेवसायिकांचे साबार प्रश्न मांडले. पैसे डबल करता अशें सांगून 10 लाख रुपयाचे बॅग घेवन फरार जाल्ल्या मूळ उत्तर प्रदेशाच्या मोहम्मद शमशेक हाका अणजण पुलिशेन अटक केली. जाल्यार तशे 2 साथीदार अजूनय फरार आसा. नामदेव वळगेकार हांणी ह्या चोरी विशीं पुलिशेन कागाळ नोंद केल्ली. पणजे बांदिल्ल्या बस स्टॉपाचें नियोजन अयोग्य आसा. हे बस स्टॉप प्रवाशांचो विचार करून बांदूंक ना. हे विशीं आपणे मुख्यमंत्र्यांक पत्र बरोवन बसका घेवपाची मागणी केल्या. अशें महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी स्मार्ट सिटीचें काम सुरू आशिल्ल्या कामाची पळोवणी केले उपरांत सांगलें. विजनरी कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीन ठेवीदारांचे पैसे बुडयल्यात. विधानसभा वेंचणूक जिखले उपरांत आपूण तुमचे 5-5 लाख तरी बँके कडल्यान परत मेळोवन दितलो अशें आश्वासन मंत्री आलेक्स सिकेरा हांणी दिल्लें. मात आतां मंत्री ही बाब काना मनार घेवपाक तयार ना. तें आश्वासन आपणे काँग्रेसीन आसतना दिल्लो. आतां हांव भाजपात आसा अशें सांगून मंत्री मेकळो असो आरोप ठेवीदारांनी केला. पंचायत चलो अभियाना वरवीं मंत्री आलेक्स सिकेरा हांचे कडेन हो प्रश्न शुक्रारा परत मांडिल्लो. मात हे वेळार मंत्री सिकेरान आमचो अपमान केलो असोय आरोप ठेवीदारांनी केला. आयच्या व्यस्त जिणेंत तशेंच कामाच्या व्यापाक लागून जायते फावट गजाली विसरप जातात. पूण ल्हानसान गजाली वा म्हत्वाच्यो गजाली जेन्ना आमी याद दवरूंक शकना तेन्ना मात जतनाय घेवप गरजेचें थारता. कारण हाचे थेट परिणाम तुमच्या आमच्या मानसीक भलायकेचेर पडटात. जर काम करतना ल्हानसान गजाली विसरपाक लागता आसत तर ही आल्झायमर ह्या दुयेसाची लक्षणां आसूं येतात. तेन्ना चुकून सुद्दां ह्या लक्षणां कडेन दुर्लक्ष करूं नाकात. अशा दुयेंतींचो मेंदू सारको काम करिना. आदी फक्त जाणट्यां मदींच हें दुयेंस पळोवपाक मेळटालें. मात आतां तरणाटे मदीं लेगीत ह्या दुयेंसांचे दुयेंती सांपडपाक लागल्या. याद दवरपाक त्रास जावप, कसले म्हत्वाचे निर्णय घेवपाक जमप ना, संवाद सादपाक अडचणी येवप ही कांय लक्षणां आशिल्ल्याचें स्पश्ट जालां.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आणि बिरेस्तारा भारतातल्या बिबट्यांच्या आकड्याविषयीचा अहवाल जारी केला. अहवालाप्रमाणे मध्य भारतात सगळ्यात चढ आकड्यांची नोंद झाल्या आणि मध्य प्रदेशात 3,907 बिबटे आसात. भारतात 70% बिबट्यांनी व्यापिल्ल्या वाठारातल्या अदमासा बिबट्यांची संख्या आता 13,874 इतली आसा, जी 2018 वर्सा 12,852 आशिल्ली. बिबट्यांची संख्या सांबाळपाक संरक्षीत वाठारांची भूमिका ही म्हत्वाची थारता हे सोदांतल्यान कळटा. मनीस आनी रानटी जनावरां मदलो संघर्श उणो करपा खातीर वाघ तशेंच बिबट्यां खातीरचे संरक्षीत वाठार करप सक्तीचें थारता. अशें केल्यार ना नपय जावपी ही रानटी जनावरांच्या आंकड्यांत वाड जावपाची शक्यताय लेगीत वाडटा. देशभराच्या तुळनेत गोंयांत मात बिबट्यांचो आंकडो देंवला अशें केंद्रीय पर्यावरण, रान आनी हवामान बदल मंत्रालयान केल्ल्या सर्वेक्षणांत दिसून आयला. मंत्रालयान केल्ल्या पळोवणी प्रमाण देशभरात 8% वाड जाल्या, जाल्यार गोंयांत मात बिबट्यांचो आंकडो 10% उणो जाला. प्रधानमंत्री सूर्योदय येवजणे खाला दर म्हयन्याक 300 युनिट फुकट वीज मेळटली. तशेंच हे येवजणे खाला 1 कोटी घरांनी फुकट सौर उर्जा मेळपाची तजवीज केल्या अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर हांणी दिल्या. प्रधानमंत्री सूर्योदय येवजणेचो चड फायदो गरीब आनी मध्यमवर्गीय लोकांक जातलो अशी अपेक्षा आसा. दोन परत चड भुरगीं आशिल्ल्या लोकांक राजस्थानात सरकारी नोकरी करपाक मेळना. राज्य सरकारान 1989 वर्साच्या ह्या कायद्याक आतां सर्वोच्च न्यायालयान मान्यताय दिल्या. उच्च न्यायालयाच्या निर्णया आड आदलो सैनीक रामजी लाल जाट हांणी दाखल केल्ली याचिका सर्वोच्च न्यायालयान न्हयकारली. 2017 वर्सा निवृत्त जाल्लो आदलो सैनीक रामजी लाल जाट हांणी 2018 वर्सा राजस्थान पुलिसांत हवालदार म्हणून काम करपाचो यत्न केल्लो. राजस्थान पुलीस अधीनस्थ सेवा नेम 1989च्या नियमात 24 उल्लेख करून तांचो अर्ज न्हयकारलो. आनी ह्या नेमा प्रमाण 1 जून 2002 उपरांत जल्मल्ल्या 2 परस चड भुरगीं आशिल्ल्या मनशांक नोकरी करपाक मेळना. ह्या नेमा आड वाद घालून जाट हांणी पयलीं राजस्थान उच्च न्यायालयात आनी उपरांत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्ली. 45 वर्सां पिरायेच्या वयल्या आनी सकयल्या लोकां मदीं ब्रेन स्ट्रोक येवपाच्या प्रमाणांत वाड जाल्ली दिसून येता. आयज बदलत्या जिणेशैलीक लागून मनशान आपल्या भलायके कडेन दुर्लक्ष केलां. सारकी न्हीद जावप ना, सोऱ्याचें व्यसन, चड ताण, व्यायामाचो उणाव ही ब्रेन स्ट्रोकाची मुखेल कारणां जावन आसात. हेर कारणां मदीं गोडेंमूत, रक्तदाब, कोलेस्ट्रॉल सारके दुयेंसांचो आस्पाव आसा. भारतात सध्या ब्रेन स्ट्रोकाच्यो केशी वाडपाक लागल्यात. खासा करून तरणाटे दुयेंती चड पळोवपाक मेळटात. उलोवपाक त्रास जावप, दोळ्यांनी सारके दिसप ना, चलपाक त्रास जावप, घुंवळ येवप, अचकीत तकली दुखप ही ब्रेन स्ट्रोकाची कांय म्हत्वाची लक्षणां थारू येतात.